गोंयच्यो 11 न्हंयपैकी 6 न्हंयो ते राष्ट्रीयकरण करूंक सोदता, नॅशनलायजेशन। एका तळागाळांतल्या सगळ्या फिशरमॅनान जे फिशरमॅन पारंपारीक जन्मान फिशरमॅन आसात, त्याच बरोबर जे वेवसायान फिशरमॅन आसात, त्या सगळ्यांचो ह्या विरोधाक पाठिंबो आसा आनी वेळ येयलो जाल्यार सगळ्या तरेची हेजिटेशनां करपाक त्या आमच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा। की सरकारान ह्या हेचेर व्हायट पेपर श्वेतपत्रिका जी म्हणटात ती डिटेल्स दिवन ह्या प्रोजेक्टाचेर जो कितें करूंक सोदतात तुमी हांगा, आनी गोंयच्या फिशरमॅनांक तुमी विश्वासान घेयात, गोंयच्या जनतेक विश्वासान घेयात। आमचे फिशरीज मिनिस्टर तेणें अनावन्स केलां आनी सबसिडी जे गव्हर्मेंटाची मेळटाल्यो फिशरमॅनांक ही सबसिडी पेंडींग दवरल्या आनी ते म्हणटात की गोंयकारांक नुस्तें सवाय मेळना, कित्याक तर गोंयचे बोटकारांक दितात सबसिडी, ते नुस्तें भायर धाडटात न्हू। सगळें नुस्तें भायर वचना, एक्सपोर्टाक आख्खें बोटीक मेळटा तें नुस्तें भायर वता अशें कांय प्रमाणान ना, कांय प्रमाणान वयता आसतना आमी ना म्हणना, पूण नुस्तें हांगा न मेळपाक किंवा नुस्त्याची म्हारगाय जावपाक हें एकूच कारण ना, आनी खूब कारणां आसा। हेचेर गव्हर्मेंटान अभ्यास केला काय कितें?